भियण परवरे जाल्ल्या रेहबर खान खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत विकास यादवाक अटक केले उपरांत 5 दिसांची पुलीस बंदखण दिली। आता मेरेन ह्या खून प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 6 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या। प्रेम प्रकरणावेल्यान रेहबर खानाचो खून जाल्ल्याचो दावो पुलिसांनी केला। मजगती मुखेल दुबावीत फरार आशिल्ल्यान ताचो सोद घेवप सुरू आसा। मुकेश यादवाक अटक केले उपरांत शेनवारा JMFC कोर्टात सुनावणे खातीर हाजीर करून ताका 5 दिसांची बंदखण फर्मायल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। परवरी रेहबर खान खून प्रकरणात परवरी पोलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्ले आणि जो मेन अक्यूज आशिल्लो विकास यादव ताका खंय तरी कांदोली ओड्डा ह्या भागात डिटेन केलो आणि परवरी पुलीस स्टेशनार हाडलो। आयज विकास यादवाक परवरी पुलिसांनी म्हापसा JMFC कोर्टात प्रोड्यूस केलो आणि ताका 5 दिसाचो पुलीस रिमांड दिल्लो आसा। जशी ह्या खून प्रकरणात आनी कोणाचो इन्वॉल्वमेंट आसा काय ना ही जी इन्फॉर्मेशन आसा ती गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचे मेरेन पावयत रावतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।